because we know that this government is controlled by casino completely. दुसरो मायकल लोबोक हो प्रश्न क्लियर येता की कॅप्टन ऑफ पोर्ट्साचो तूं मिनिस्टर आसा, तूं हेका अप्रुवल आउट ऑफ वे वचून दितलो काय कितें हें लोकांचें लक्ष आसा, आनी तो जर तूं परमिशन दितलो जाल्यार तूं तो डेफिनेटली देर इज अ एक्सचेंज ऑफ ह्यूज सुटकेसीस विदाउट वीच इट इज नॉट पॉसिबल. गव्हर्मेंटाक खबरूच ना जातो लोकांक पिशां काडटा खंयचो एक्ट चालू आसता. गव्हर्मेंटान सांगचें क्लियरली ओल्ड एक्ट चालू आसा की जेन्ना न्यू एक्ट आसा तो एक्टांक ऑलरेडी सांगलेलें आसा की तो आनी एक्टूच ना म्हणून. तूं ऑल टुगेदर तुमी नवीन एक्ट तयार करता, गोवा गॅम्बलिंग एक्ट 2012. क्लियर हेजेर ह्या नोटाचेर हे आसा. म्हणजे चीफ मिनिस्टराच्या नांवान जो सरकार आमी चलयता म्हणून सांगताले परत परत, दीस इज अ क्लियर कट प्रूफ. हे सीएमाक त्या हितूंक त्या परिस्थितीक सीएम हे अंडरस्टँड जावपा तरी परिस्थिती नाशिल्लो पूण म्हाका एक दुबाव येता. सो त्या हेजेर हे एक्सटेंशन सुद्दां इल्लिगल हे आमी म्हणपाक शकतात. ड्रग्स माफियांबरोबर या सरकार सामकें खंय घुसपलां. दिल्लीच्या एजन्सींक आनी महापालिकेक दिसता ते पुलिसांक दिसना. तुम्ही सर्रास असे ड्रग्स अवेलेबल करतात आणि तुम्ही पालकांची जबाबदारी घालून तुमचे हात उडोवपाक सोदतात. दिस इज इरिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आवर चीफ मिनिस्टर. इट्स इरिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स अनबिकमिंग ऑफ द चीफ मिनिस्टर. मुख्यमंत्र्याक हें सपन आशिल्लें. एक सादोपणी उलयता जाल्यार सपतालें. तूं पालकांक ब्लेम करता, तूं पेरेंट्सांक ब्लेम करता. It is your responsibility. It's the responsibility of the government of the day. You just can't blame the parents. It is your responsibility. And this proves clearly that your government is totally involved in this drug mafia business, in protecting them, in promoting them. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस.